मंगळा म्हणलें उतर एकडच्यान मंगळुराक लागीं तर आनी एकडच्यान ओरेपण म्हण अर्थ जाता. ज्योती म्हळ्यार उजवाड म्हणलें आमी जाणाव. मंगळूर दिएसजीचें पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुतीचें केंद्रच मंगळ ज्योती आनी तें खऱ्या अर्थान क्रिस्ती पर्जेक आत्मीक बरेपणाचो दिवोच सै. मंगळुरी कॅथोलिक क्रिस्तांवां पैकी हें केंद्र नेनासलेलीं भोव थोडींच मुनियेत. 50 वर्सां आदीं मंगळूर शहरांतल्या जिप्पू लागसार आशिल्ल्या ऑलिव्हेट हाऊस हांगासर सुरवातिल्लें हें केंद्र 2000व्या वर्सा मंगळूरच्या बज्जोडी लागसार आसच्या शांती किरण गवळीक केंद्र हांगासर स्थापीत जालें. फाटल्या 50 वयर वर्सांनी ह्या केंद्रान प्रमुख जावन मंगळूर दिएसजींत आनी हेर कडेन सयत भरपूर तरान सुवार्थेच्या उजवाडान आध्यात्मीक बरेपणाचो उजवाड फंकयला आनी फंकोवनूच आसा. अशें मंगळ ज्योती आपल्या नांवाक सरी जावन मंगळूर दिएसजींत मात्र न्हय, भारतभर एक केवल केंद्र न्हय वा केवल दफ्तर न्हय, बगार एक ब्रँड जावंक पावला. म्हणजे एक लोकांमोगाळ सर्वांक परिचित भावार्थाक ईट घालपी केंद्र जावन परजळून आयला. पवित्र पुस्तका वयर कुरीस आसून आनी हांचे बराबर उबारलेले हात आसून एके पेटचे वातीचे जिबे परी वा ज्योती परी दिसचे मंगळ ज्योती केंद्राचे लांछन पो अर्थाबरीत आनी सर्वांक परिचित. पवित्र पुस्तकाच्या कुर्साच्या मिस्तेराच्या आनी देवस्तुतेच्या उजवाडान हे केंद्र फुडें वेता म्हणचे बराबर ह्या विशयांचेर ल्हानावडांक तरबेती दिवचे मुखांत्र तांची भावार्थी जिणी प्रकाशीत करचेंच आसा मंगळ ज्योतीचें धोरण आनी हेंच परगट्टा केंद्राचे लांछन. मंगळ ज्योती केंद्र आज आधुनिक संवसाराक जोगते रितीन सुवार्ता परगडच्या, क्रिस्ती सत्ता आनी मोलां शिकोवच्या आनी अपुर्बायेन देवस्तुती सोलोवच्या वावरांत रोंबला. प्रथम जावन दिएसजीच्या कोंकणी उलोवपी लोकांक आनी उपरांत इंग्लीश भास उलोवपी आनी कन्नडा भास उलोवपी लोकांकीय गरजेतेगीत निरंतर पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा, नियाळा आनी शिकपाक, भुरग्यांक तशें व्हडांक क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्याक आनी देवस्तुती क्रियात्मक आनी अर्थबरीत करच्याक मंगळ ज्योती केंद्र साहेत तयार करून दिवनच आयलां. ती साहेत तालास करून दिवच्यात फुडाकार घेवनच आयलां आनी हे दिशेन मार्गदर्शन दिवनच आयलां. स्पश्ट दिसता वो मिसांव आनी ध्येय घेवन फुडें समकल्ल्या आनी चुमकून आसच्या दिएसजीच्या भोव पुरातन संस्थां वा केंद्रां पैकी मंगळ ज्योती पवित्र पुस्तक क्रिस्तांव शिक्षण आनी देवस्तुतीचें केंद्र मुसलें स्थान घेता. दुसरे वातिकान विश्वसभेक लागून पवित्र सभेंत विशेष बदलावण्याचें वारें वळ्ळें. विशेष करून देवस्तुती, क्रिस्तांव शिक्षण आनी पवित्र पुस्तकाच्या विशयांचेर हे सभेन सुचयल्ली बदलावण आनी कार्यावळ रुता करची आनी जारी करची गरज आसली. इस गजाल मंगळ ज्योती केंद्राच्या उगामाकी कारण जाली आनी दिसान दीस ह्याच वावरा फाटल्यान लागलेल्या केंद्राचे उदरगतीकी ती कारण जाली. विविध विचारांचेर पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण याजक, धार्मीक आनी सर्व क्रिस्ती भावार्थी लोकांक फावोवच्या वावरांत मंगळ ज्योती 50 वयर वर्सांतावन मेतेर जावनच आयलां. दिएसजीच्या लोकांच्या भावार्थी जिविताक आदार जावचे दिशेन भोव गरजेचें केंद्री वा इंग्लिशान सांगचें तर एक गो टू सेंटर जावन मंगळ ज्योती वाडून आयलां. मंगळ ज्योती केंद्रान फाटल्या 50 वयर वर्सांनी केल्लो वावर मोटो आनी विस्तार स्वरूप असो. दिएसजीचो हर एक याजक, धार्मीक भाव भयण आनी लायक भाव भयणी, शिक्षकां आनी भुरगीं एक न्हय तर अनेके रितीन मंगळ ज्योतीच्या मिसावांक आनी सेवेक जोडून आसात म्हूण धैर्यान सांगेत. आयले वार दिएसजी हांतार गवळीक वावर करचे दिशेन 21 आयोगांचे रचन जाल्ले आसता
मंगळज्योती केंद्र पवित्र पुस्तकाचो आयोग, क्रिस्तांव शिक्षणाचो आयोग आणि देवस्तुतेचो आयोग अशें ह्या 3 आयोगांक सत्रेपरी रावला. सुरवेर तावन कोंकणींत पवित्र पुस्तक भाषांतर करपाचो वावर तशेंच वाचपा ग्रंथ तयार करपाचो वावर मंगळज्योती केंद्राक जोडूनच चल्ला. मंगळज्योती केंद्राक भोव लागशिल्ल्यान जोडून आशिल्ल्या मानादिक दोतोर विल्यम बार्बोजा आनी मानादिक दोतोर वितोर पेंत हांचो वावरच हाका साक्ष. कोंकणी मात्र न्हय, विविध भासांचे पवित्र पुस्तक आनी मिसार वापरचे वाचपा ग्रंथ लोकांक मेळाशें करूंक मंगळज्योती केंद्रान निरंतर कमर बांदला. 50 वर्सांचे लांब अवधेंत वेळा काळाक सरी जावन बायबल कॉमिक्स पुस्तकां, बायबलाचो विवर दिवची विविध पुस्तकां, पवित्र पुस्तक आधारीत मागण्याची पुस्तकां, बायबल नाटकुळ्यांची पुस्तकां, पिंतुरां अशें पवित्र पुस्तका संबंधी दरबस्त साहित्य मंगळज्योती केंद्रान परगटल्या आनी तालास करून दिल्या. फाटल्या 25 वर्सांतावन मंगळज्योती प्रकाशीत जेजूची सुवार्ता नावाची दिसपडते सुवार्तेचेर नियाळाची करतील दियेसेजींत आनी परगांवांत सयत हजारो लोकांक देवाच्या उतराची रूच वांटून आसा. शुभ वर्तमान नांवा खाल विविध जाळी माध्यमाचेर सुवार्ता वांटचें काम चलून आसा. लोकांक सगळें पवित्र पुस्तक वाचूंक उत्तेजन दिवचे दिशेन बायबलोथॉन नांवाचें कार्यक्रम सुरवात केला. विविध हंतांनी पवित्र पुस्तकाचेर तरबेती कार्यक्रमां चल्ल्यांत आनी पवित्र पुस्तकांतल्या देवाच्या उतरा उदेशी लोकांक गुंडायेन तरबेत करचे दिशेन दियेसेजी आनी वाराड्या हंतार निरंतर बायबल क्लासी चलूनच आसात. परत कोंकणी नव्या आनी पोरण्या करारांचें परिश्करण करप भरान चलून आसा आनी फुडल्या वर्सा हो वावर संपूर्ण जावचो आसा. आमचो लोक हो उसले रितीन देवस्तुती मांडून हाडूंक आनी तातूंत भाग घेवंक शिकला. घडमेत नासतना लोकांक देवस्तुती उदेशी तरबेती चलोवनूच आयल्या. मिसाच्या ग्रंथाच्या नवीकरणाचें काम निमाण्या हंताक पावलां. विविध संस्कार संभ्रमचे आशीर्वादीत करचे आनी विविध देवस्तुतीची कार्य मांडून हाडचे दिशेन मंगळज्योती रिती आटापची विविध सकाळीक पुस्तकां परगडता आनी तालास करूनय दिता. देवस्तुतीक आदार दिवची गितांची पुस्तकां, ताका पुराक जावची सोल्फांची पुस्तकां, विविध मागण्या पुस्तकां परगटल्यान देवस्तुती उदेशी मंगळज्योती केंद्रान चलयलेली तरबेती कार्यक्रमां निरंतर येवकरिस्ताचो संभ्रम, देवस्तुतीचें गायन, देवाच्या उतराची जोगती परगटती ह्या विशयांचेर तरबेती आनी येवकरिस्ताच्या विशेष म्हणयाऱ्यांक तरबेती खळबेत नासतना मांडून हाडल्या. हर एका आयताराचे देवस्तुतीक आदार जावन मंगळज्योतीन परगट करचें देवाच्या शब्दाचो संभ्रम पुस्तक लोकां मोगाळ जाला. सुरवेर तावन आज पर्यंत दियेसेजीच्या खंयच्याय महान संभ्रमांक देवस्तुतीचे मांडावळ करच्यांत मंगळज्योतीन घेतलेलें मुखेलपण वर्तें. क्रिस्तांव शिक्षण आनी क्रिस्ती मौल्यांची शिकवण मंगळज्योती केंद्राचो स्वास म्हळ्यारय चूक जायना. काळाक परिष्कृत कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत ह्या केंद्रान दोतोरनेची पुस्तकां तयार केल्यांत हे दिशेन फुडारकार घेतला आनी पुस्तकां तालास करून दिल्यात. हेर दियेसेजींक सयत असलीं पुस्तकां मेळाशें करूंक वावर चल्ला. विविध इस्कॉलां संगी क्रिस्तांव शिक्षणा उदेशी गूंड संबंद दवरून कॅथोलीक इस्कॉलांनी क्रिस्तांव शिक्षण दिवचे दिशेन निरंतर गुमान दिलां. भुरग्यांक आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्याक मंगळज्योती विशेष मिनत घेवन वावुरता. क्रिस्ती शिक्षण दिवचे उदेशी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षक शिक्षकींक दियेसेजी आनी वाराड्या हंतार तरबेती चालू दवरल्या. फाटल्या वर्सांनी युकॅट, डुकॅट तसल्या युवा जणांच्या दोतोरनेक चडीत महत्व दिलां. दोतोर शिकोवच्याक पूरक जावन
पिंथुरां आनी हेर डिजिटल सहाय्यत लाभाशें केल्या. मंगळज्योती केंद्रांत आसचे भोव आधुनिक शैलीन सजयलेले, विविधतेन भरलेले धार्मिक वस्तू आनी वस्तुरांचे आनी प्रतिमा आनी पुस्तकांचे स्टॉल खंयच्याय भावार्थाक वा भक्तिकाक निराश करिना. हे दिशेन खंयचीय वस्त मंगळज्योती मेळटा म्हणलो लोकांचो उद्गार संतोषाचो आनी धादोसकायेचो. फाटल्या 50 वर्सांची ही अपुर्बायेची, वाडावळीची आणि भावार्थाचे वृद्धीची चरित्रां दियेसरीचे आमचे गवळी बाब, मंगळज्योती केंद्रांत वावरलेले डिरेक्टर याजक आणि हेर याजक, केंद्रांत सेवा दिल्ल्यो धर्म भयणी, परिणत शिबंदे वर्ग आणि ह्या केंद्रा संगी जोडून आसची सर्व भाव भयणी हांचे सेवेचो फळ. हें केंद्र सुरवातूंक आनी रूप दिवंक प्रेरण आमचो देवादीन गवळी बेस्प बाजील सोस्तर, ताचे उपरांत ह्या संस्थ्याक विशेष पाठिंबो दिलो गवळी अधिक लुईस पाऊल सोस, प्रस्तुत अधिक पीटर पाऊल सल्डाना हांच्या मार्गदर्शनाखाल हो संस्थो फुडें सुमकून आसा. ह्या गवळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाल साबार डिरेक्टरांनी मंगळज्योती केंद्राचे सुकाण हातीन घेतले आनी वयर उल्लेख केल्लो आनी उल्लेख करिनासलेलो हेर दराबस्त वावर करून केंद्राची कीर्ती वाडयली. आनी मंगळज्योती मुखांतर सुवार्थेच्याच उतरांनी सांगचें तर फळादायक वावर करून सुम्या खातीर भरपूर पीक जोडलें. दोतोर जॉन फेर्नांद बाप ह्या केंद्राचो स्थापक निर्देशक. हाचे उपरांत दोतोर लॉरेस फेर्नांद बाप, मार्क वेगस बाप, दोतोर वितोर पिंत बाप, जेबी क्रास्ता बाप, दोतोर रोनाल्ड सेरावो बाप, बोनिफास पिंटो बाप आनी आतां प्रस्तुत निर्देशक विजय मचादो बाप ह्या याजकांनी मंगळज्योती खातीर आपली जिणी जरयल्या तें विसरूं नये. तेसपरी अधिक दोतोर हेनरी सोस, दोतोर जॉन सोस बाप, दोतोर मार्क कॅस्टेलिनो बाप, बाजिल वास बाप, विजय मचादो बाप आनी प्रस्तुत दोतोर विन्सेंट सिक्वेरा बाप ह्या केंद्राचे सहाय्यक याजक जावन वावुरल्यात. सिस्टर रोजा रीटा चॅरिटी, सिस्टर क्लॉटी ऑलिवेरा अर्सुलाइन, सिस्टर सेवरिन क्रास्ता अर्सुलाइन, सिस्टर रोजी नोरोना अर्सुलाइन, सिस्टर लविना अर्सुलाइन आणि सिस्टर जेसी रीटा बेथनी ह्या धर्म भयणींनी ह्या केंद्रांत आपली मोलादीक सेवा अर्पिल्या. स्टॅनी गोवियस बाप, लॉरेन्स सोस बाप आणि दोतोर विलियम बर्बोजा बाप ह्या केंद्रांत लागशिल्ल्यान वावुरले याजक आणि भाव पाऊल सोस, भाव विशेन पिरेर, भाव हेनरी डिसोजा, भाव विशेन सिकेर ह्या केंद्रांत रिजेंट जावन सेवा दिल्ले सेमिनरिस्ट. हांचे सांगाता मंगळज्योतीचे चरित्रेंतल्या आणि प्रस्तुत जायत्या परिणत शिबंदी वर्गाची आणि तांच्या वावराची देणगी भोववर्ती आणि वाखाणणेक फावो जाली. हाचे बराबर आदली आणि आतांची हजारो देवाच्या उतराची प्रेरकां, दोतोर शिकोवची शिक्षकां आणि फिरगजेंत देवस्तुती अर्थभरीत करूंक वावुरची सर्वां मंगळज्योती केंद्राचे विस्तारलेले हात आणि पाय. कित्याक मंगळज्योती अपूर्ण तांचे शिवाय. आमी मंगळज्योतींत जाल्ली वाडावळ आनी जारी जाल्लें मिसांव जेराल रितीन सांगलें तरी कोणाय एकल्या व्यक्ती उदेशी केरीत रितीन सांगूंक ना आशियेत. पूण हरेकल्याचो वावर आज भांगराळो जावन परजळला म्हणलें म्हत्वाचें. सर्वेस्पोर तांचेर आनी ह्या केंद्राचेर बेसांव घालूंक मंगळज्योती क्रिस्ताची ज्योती आनीकी जब्बर रितीन प्रसार करचे, क्रिस्ताचें बळादीक हातेर जावं. मंगळज्योतीचें सगळें मंगळ जावं. देव बरें करूं.